Aradan Swathi Sacramenta Aradan Aradan Swathi Sacramenta Bukti Mona Kaltya Kalsa Kartaun तुका नमा करता हूँ तुका नमा जीवितासो उंडोतू आमका मोगासो ग्रस्त वर्तो आमच्या आत्म्यासो जिवितासो उडतो आमका मोगासो ग्रस्त वर्तो आमच्या आत्म्यासो तुसो सांगाता शेताव तुझी कृपा लेताव तुसो सांगाता शेताव तुझी कृपा लेताव हर एक दिसा बोगच्या तुका आमी अत्रेकताव आराधा आराधा स्वाधी सक्रमेंता भक्तीन मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा संसारासो उसवाडतो काळोख दावडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो संसारासो उसवाडतो काळोख दावडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो तुका मेळो काशेताव आत्मिक सकत लेताव तुका मेळो अत्रेकताव आत्मिक सकत लेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधा आराधा स्वाती सक्रमेंता भक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा बोरो गोळी सोम्या तू आमका जीव दिवसो जिवितासरी आमका पावसो बोरो गोळी सोम्या तू आमका जीव दिवसो जिवितासरी आमका पावसो तुझे जिविता शेताव आत्मिक खाणाक लेताव तुझे जिविता शेताव आत्मिक खाणाक लेताव हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेताव हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेताव आराधा आराधा स्वाधी सक्रमेंता भक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा
Alleluia, Alleluia. मोगळा जेसू, तूं आमचो देव. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरेपणी तूं हजर आसाय. तुज्या हजरपणाचेर म्हजो भावार्थ दवरून ह्या उंड्या रुपार आसचें तुजें हजरपण पातयेणेन आनी भावार्थान ओळखून हांव तुजे समोर दिंबयेर सरपडलां आनी तुका म्हज्या देवाक हांव आराधन करन आसा. हें म्हजें आराधन तूं स्विकार कर आनी तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या म्हाका तुजे तावन आधार मेळटा म्हळ्या पातयेणयेन मागच्या म्हाका म्हजें जिवीत तूंच सांबाळून सोलोवन व्हरताय म्हळ्यार त्या विश्वासान तुजे समोर येवन दिंबयेर सरपडल्या म्हाका तुजो आधार दी, तुजी मजत दी, तुजी शांती दी, तुजें समाधान दी, तुजें रक्षण दी, तुजें प्रेरण दी, तुजें पोषण दी. आनी अशें जेजू तुजेर पातयल्ल्या म्हाका आनी हांगासर आसलेल्या तुजे समोर दिंबेर पडलेल्या जण एकल्याक तुज्या भरपूर देण्यांनी तूं बर म्हणून तुजे लागीं आमी कालतेपणी आनी विश्वासपणी मागता. हे मोगळा जेजू, ह्या आराधनाक हांव येता म्हळी खबर मेळिल्ल्या जायत्यांनी म्हजे लागीं तांचे पासून मागोवंक सांगलें आसा. आनी हांगासर तुजे समोर दिंबेर सर पडल्या तुज्या भावा भयणी लागीं जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलें आसा. आज आमी आमचे खातीर मात्र न्हय, बदलाक आमच्या मागण्यांची गरज आसलेल्या विविध अडचणेंत, विविध पिडेंत, विविध कश्टांत, विविध समस्यांत आसलेल्या जायत्या जाणां पासून मागोवंक आमी हांगासर आसा. आमचो एकच भावार्थ, तुजे तावन आमी विचारलेलो आदार आमकां मेळटा आनी तूं आमचे हात धरून तुजी मजत दिवन, तुजी कृपा दिवन आमकां आमच्या फणांतलें तूं वयर काडताय. आमकां आधार दिवन ज्या बऱ्यापणा कुशी आमी समकोवंक आशेताव, जें बरेंपण आमी जोडूंक आशेताव, तें बरेंपण तूं आमकां दिताय. तुजेर पातयेनी दवरून ज्या कोणा पासून आमी तुजे समोर आयच्या दिसा आमची मागणी उसारता, ज्या कोणा पासून तुजो आधार आमी मागता, तो आधार तूं दी. तांच्या पासून आमी करची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तांकां तुजे तावन शांती, सवस्काय, भलायकी, बरेंपण, जें कितें तीं आशेतात तें सगळें बरेंपण तांकां तुजे तावन मेळून दी. हे देवा, तुका एकल्याक मात्र म्हजें आराधन, म्हजी स्तुती, म्हजें वंदन, म्हजो होगलाप
अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू मोकळाप तुका सुम्या जेजू मोकळाप तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या वंदन जेजू तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जय जेजू तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या Persitam जेजू tuka summya Jesu. Persitam tuka suम्या जेजू Persitam tuka suम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Amém sumestam busha. Mogal babanani beinino. सुवार्तेंत आमी पळयता वाचता जेन्ना विविध पिडा रोगांतावन बरेंपण जोडच्याक लोक जेजू समोर आयिल्लो जावं परं कुर्डे जावं परं कोडकार आनी जावं परं विविध पिडेनी वळवळची मनशां तांणी पयलें कितें केलें ती जेजूच्या मुखार जेजूच्या पांया मुखार सरपडलीं आमी पळयता जेजू समोर आयिल्ले ते मनीस जुदेवी आसले आनी जुदेव सांगता अन्य धर्मांचेय आसले आनी ते जेजू समोर सरपडता आसतना कितें सांगतात तांचे थंय आसलेली ती पातयेणी खंयची ती उक्ताडाक येता आमी जुदेवांच्या काळाक गेल्या जाल्यार मगळ बाबान आनी भयणीनो आमी पळयता केवल देवाक मात्र देवाच्या मुखार मात्र सरपडचें आसलें खंयच्याय मनशा मुखार जुदेव सरपडूंक वचनातले कित्याक सरपडचें म्हळ्यार एकल्याक देव म्हणून स्विकार करचें एकल्या मुखार सरपडचें म्हळ्यार त्या मनशाक देव म्हणून स्विकार करचें जुदेवांची समजोनी जुदेवांची पातयणी ती आनी त्या देखून जेन्ना तो कुरुडो जावंक पुरो जेन्ना तो तोंटो मनीस जावंक पुरो जेन्ना तो कोटकार जावंक पुरो जेजू समोर सरपडता आसतना तो त्या जेजूक ह्या संवसारांत मनशा रुपी आसलेल्या त्या जेजूक तांचो देव म्हणून तो मानून घेता देव म्हणून तो स्विकार करता आज मोकळ बाबान आनी भयणीनो आमी दिंबेर सरपडल्या आमी हें आराधन करता कित्याक आमी हर एकल्यांनी हांगासर आसलेल्या ह्या उंड्या रुपार आसलेल्या जेजूक आमचो देव म्हणून आमी स्विकार केला ओ जेजू ओ देव संसार रचता आसतना बापा सोबें आसलो वय संसार रचता आसतना तो बापा सोबें आसलो सांपाल म्हणटा सैमांत तो देव तरी ताच्या समासपणाक लोबदोन तो रावलो ना बदलाक तो घालतो जालो मनशाचें रूप ताणें घेतलें आमचे मदें येवन आमचे अचकतकायेन तो जियेलो आनी सदांच आमचें तें उरोवंक ताणें येवजन घालें आनी आपसोत त्या निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा येवकारिस्त ताणें घडलो तो इतलो कालतो जालो की आमचे पासत आमचें पोशण जावचे पासत उंड्याचें रूप ताणें घेतलें आनी आज हें उंड्याचें रूप घेवन ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार तो आसा आमची आशा ह्या संवसारांतली हर एक दिंबी ह्या जेजू समोर सरपडूंक जाय म्हणून ह्या संवसारांतल्या हर एक जिबेन
उसारूंक जाय म्हणून वो जेजू जावन आसा आमचो देव, वो जेजू जावन आसा आमचो सोमी. केदाळा मकाळ भावान आनी भयणींनो, या जेजू आमी तिबेर सर पडटा, आमच्या जिबेर वो आमचो देव म्हणून परगट करता. या देवाची महिमा आमच्या जिणयेंत आमी देखूंक शकता. पळया, नव्या सोल्यांतच कोणे या जेजूक, या संवसारांत मनशा रुपी आसलेल्या जेजूक देव म्हणून स्वीकार केलो आनी ताच्या समोर येवन ते सर पडले. आनी तुवें कुशी वेल्यार हो उपकार तुज्यान आमकां करूंक जाता म्हणून या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो. तोवळ ताणें आशिल्लो उपकार तो केदो व्हड तरी तो तांकां फावो जालो. तर मकाळ भावान आनी भयणींनो, ह्या उड्या रुपार आसच्या या जेजूक आमचो देव, आमचो सोमी म्हणून आमी वळखून घेवया. हे जेजू आमच्या जिणयेन कितें सगळें गरज आसा तें तूं मात्र दिवंक शकताय. म्हणली ती आमची पातयणी ताका उसारून सांगया. आनी आमच्या देवाक, आमच्या सोम्यांक, आमच्या रायाक आमी आराधन करया. गावून गीत मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गे संवसारी सरपडता तुजे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोबे आसलो. देव तुझे लिपो मनशा कोडगे आयलो. पातात मागेक सांडो मोनीसावून जियेलो. उंड्यारूपी मनशाक तुवें सांगात तुजो देवच्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. Nimanyak jeuna moga manda mendilo seven jivi soro paishi sanche dule
तुझे कुडीन दोतलो मोच्या उडा सातरात म्हणून सवया तुवे शिसांक आदेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या तरी एक बिंबी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या आमी बसया पळय मकाळ भवन आनी भयणींनो किर्तनगर म्हणटा सुरवेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आधार हो सगळो संसार देवान रचला म्हणून तो वळखून घेता तितले मात्र न्ही तो एक देवाची रचना म्हळें सत किर्तनगर मानून घेता तितले मात्र न्ही संसार रचलेल्या त्या देवातावन आपणाक आधार मेळटा बळवंत आधार मेळटा म्हळें सती तो मानून घेता ह्या देवा वरवीं आमी बळवंत जाता देवान हो संसार रचला मोगाळ बाबान आनी भयणीनो रचून तो मनशांचे अधीन ताणें दिला आनी ह्या वरवीं ह्या देवाचो मोग मनशा कुळांतय कितलो गे म्हळें आमकां कळीत जाता हांव हांगासर कालच्या दिसा आयिल्लो कालच्या सांजेर आयल्या वेळार म्हाका पाद्रापान रावोंक कूड दाखयलें आनी त्या कुडांत हांव भितर सरता आसतना सगळें मांडावळेन तयार करून दवरलेलें म्हाका दिसून आयलें उदक आसलें लायट्स आसले वोल तुवालो आनी कितें गरजेच्यो वस्तू जाय त्यो सगळ्यो थंयसर आसल्यो आनी त्या कुडांत रावूंक कांय म्हाका कश्ट जालें नात आनी कित्याचेच उणेंपण थंयसर म्हाका दिसून येवंक ना हें सगळें आपापिन्स जालें गे ना पाद्रापान हांगाच्या रेक्टरान तें करयलें ह्या ताणें जावन केलें ह्या मुखांत्र पाद्रापाक आनी हांगासर आसलेल्यांक सैऱ्यांत तें ह्या कोणी एकलो सैरो पाद्राप येता आनी ताचे थंय आसलेलो अभिमान ताचे थंय आसलेलो मोग दिसून येता आमी पळयता मोगाळ बाबान आनी भयणीनो हो संसार सगळो रचला देवान रचून उपरांत ताणें मनशांच्या आधीन दिला हो संसार कसो आसा गे म्हळ्यार मनशाक जियोवच्याक सूक्त जावन आसा सूक्त ह्या संसारांत मनशाक कितें गरज आसा तें सगळें आसा कितेंच उणेंपण मनशान भोगूंक नजो
म्हळ्यार बरी देवान रचला हो संवसार. वैमकाळ पवन आनी भयणींनो, चिंतून पळया. जर आमी म्हणटा गुरुत्वाकर्षण बला म्हणून ग्रॅविटेशन पॉवर या धरतेक आसा, जर चिंतून पळया, जर हे ग्रॅविटेशन पॉवर आसा पळया, गुरुत्वाकर्षण बळ आसा पळया, तें इल्लेशें सडलें जाल्यार कालें जायत. आमकां चिंतूंक जायत की इल्लेशें उणें जालें जाल्यार कितें जायत. आमकां जिवंक जायत की, रावूंक जायत की. तुमी जाणात उजवाडाक ताची म्हणली स्पीड आसा. लायट ट्रॅवल्स तें आमकां कळीत आसा. उजवाड पैन करता आनी जगत्या एका स्पीडार तो चलता. जर सुर्यातावन येवच्या उजवाडाची स्पीड चडली जाल्यार जर त्या उजवाडाची स्पीड मस्त उणी जायत जाल्यार पळया मकाळ पवन आनी भयणींनो, एके रितीन देवान हो संवसार कसो रचला गे म्हळ्यार मनशाक जियोंक परफेक्ट जावन तो रचला. मनशाच्या जिविताक कितें सगळें गरज आसा तें सगळें ताणें रचून हे प्रत्वे मुखांतर आमकां दिलां. पळया देवाचो मोग, देवाची जतन केदो तो देव आमचो, कितलो बरो आमचो देव. उदक दिलां, वारें दिलां, खाण दिलां, जायतीं फुलां दिल्यांत, फळां दिल्यांत, आनी कितें जाय भलायकी दिल्या. आमची कूड पळया. जर काळजाक इतलेच स्पीड म्हणून आसा न्ही गे, काळज इतल्याच स्पीडार तें पंप जाता न्ही गे. हृदय बडिता म्हणटा आमी. जर एकदम स्पीड जालें जाल्यार हृदय बडिता कितें जायत. हृदय बडिता इल्लें स्पीड ताची उणी जाली जाल्यार कितें जायत. आमी वाचता गे रक्ताचें प्रेशर म्हणून आसा आमचे कुडींत, रक्ताचो दबाव. थोडे फावटी म्हणटा आमचे बीपी चडल्या, बीपी हाय जाल्या म्हणून न्ही गे. बीपी हाय म्हळ्यार कुठलें भलायकी गेली म्हणून, या कितें तरी ताचे सायड इफेक्ट्स जावन भलायकी बिगडटा. लो बीपी आसा न्ही गे, लो बीपी आनीक डेंजर म्हणटात थोडे फावटी. पण ह्या म्हाका बाबान आनी भयणींनो, तें प्रेशर इतलेंत जायचें म्हणून आमकां परफेक्ट जावचें बरी पळय देवान कशें घालांगे म्हणून. जावं पुरो आमच्या रक्तांत आसलेलें शुगराचें लेवल इतलेंच देवान घालां. आमकां जियोंक कितें गरज आसा तें सगळें सूक्त रितीन देवान आमचें थंय घालां. हो ताचो मोग म्हाका पवन आनी भयणींनो, ही ताची दया, हें ताचें बरेंपण. एक घडीभर ह्या समया समोर आमी रावया. ह्या देवाचो, ह्या समयांचो मोग आमी निहाळया. आमकां रचलेल्या देवान, आमकां पोसलेल्या देवान, आमचें जिवीत सांबाळच्या देवान
कितें आमकां उणें केलां, कितें आमकां ताणें दिनासतना आमी कश्टांत पडाशें केलां, सगळें आमकां ताणें फावो केलां. ह्या मुखांतर ताचो वर्त मोग वर्ती दया आमचें तें ताणें दाखयल्या. हर एक दीस आमच्या सांगात राबून तो समकाला. ह्या देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं होगलाप, देवाक जावं स्तुती. ह्या सुम्यांचें बरेंपण आमी उडासाक हाडया आनी ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. 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 ही पृथ्वी रचून ती मनशाच्या आधीन दिल्ल्याक. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. हे पृथ्वेर मनशाक गरज आसचें सगळें तुवें फावो केल्ल्याक. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. रचलेल्या मनशाक सदांच पोसून आसच्या तुका. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमच्या वाटेर आमकां सदांच सांगात दिवन आसच्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां वेळा वेळाक गरज आसो आधार दिवन आसच्या सुम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां सदांच राखून व्हेल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. एकामेकाचो सांगात आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमी पाताक आदान पयस पावलेल्या वेळार आमकां सोदून आयलेल्या खातीर. मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलेल्या खातीर. सर्गेंच्या बापाची वळख आमकां दिल्ल्या खातीर. मागोवंक आमकां शिकयलेल्या खातीर. तुजेर आनी बापाचेर विश्वास दवरून रावोंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर. भावार्थाचें देणें आमकां दिल्ल्या खातीर. हर एक दिसा राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर. तुका देव म्हणून मानून घेवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर. तुजें नांव आमच्या वोंटार काडचें तें व्हरतें भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्याचें रूप घेवन आसलेल्या खातीर. ह्या उंड्या रुपार आमकां तूं मेळताय देखून. आमची मागणी आमच्यो गरजो तूं आयकताय देखून. आमी कितें गरजो हाडून आयिल्ल्यान त्या गरजांक तूं आमकां पावताय देखून. आमकां कितेंकच तूं सांडून घालिनाय देखून. तुवें दाखयलेले मार्गार आमकां तूं चलोवन व्हरताय देखून. कृपा आमकां दिताय देखून. आमच्या अस्कतकाये वेळार तुजो आधार आमकां मेळटा देखून. आमच्या जिवितांचो आसरो जावन तूं आसाय देखून. आमच्या जिवितांत कितेंच उणें पडोवंक तूं सोडिनाय देखून. हर एक घडये आमच्या सांगाता राबोवन आमची जतन काण घेताय देखून. संवसार दिवंक शकनातलें शांत समाधान तूं आमचें तें वांटून घेताय देखून. आमकां दिसपट्ट्या जिणेंत राखून व्हरताय देखून. आमकां गरज आसता सगळें वेळा वेळाक तूं दिताय देखून. तुकाच आमकां तूं दिताय देखून. विविध सक्रामेंता मुखांतर आमचो पोस करताय देखून. कृपेन आमकां बळवंत करताय देखून. अर्गाणी होगलाप तुका सुम्या जेजू. 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 हे घडीभर आमी मौन रावया. ह्या सुम्यांतावन आमकां मेळिल्ल्या त्या मोगाचो आमी अनुभव केल्ले ते जतनेचो
आमी उगडास काडया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಕರೆಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಕರೆಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Way makal pavan na ni Benino
देव आमचो बरो, देव आमचो मोगाळ, देवाथावन आमकां मेळटा आधार. पूण जायते फावटी ह्या देवाच्या मोगाचेर आमी दुबावल्या. आमच्या जिणेंत कश्ट आयलेल्या वेळार, नस्तान संपडलेल्या वेळार ओ देव बरो म्हणलें सत, कित्याक की आमी विसराल्या. ह्या देवातावन आमकां खंडीत जावन आदार येता म्हणलें सत सयत आमी विसराता. त्या देखून आमी ह्या देवाक विरोध वेता, देवातान पयस वेता. देवाच्या त्या उतरां प्रकार आमी जियेना. देवाच्या बसवण्यांचेर आमची पातयेणी दवरूंक आमी सलबता. मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हळ्यार त्या देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरून आमच्या कश्टां वेळार चड आनी चड मागच्या बदलाक, आमच्या कश्टां वेळार चड आनी चड देवाक लागीं सरच्या बदलाक आमी मागणें उणें करता. मागण्याचेर आसलेली पातयेणीच आमी जायते फावटी होगडायता, पाताक आदारता, देवाची नियमां मोडटा, देवाचे उपादेश आमी मोडटा. आमकां खुशी आसल्या प्रकार आमी जियेता. देवी ना, कोणी ना म्हळ्यार चिंता घेवन आमी कंगल जाता. आमचें जिवीत आमी कश्टांचें करता. मुखार बाबान आनी भयणींनो, पाताक म्हळ्यार कितें? आमी जाणाव पाताक म्हळ्यार देवातावन आमी पयस वचचें, जिवितांतावन आमी पयस वचचें. जायते फावटी ह्या देवाच्या मोगाचेर दुबावून आमी पाताक आदारता. ह्या देवान केल्या उगडापे केल्या त्या सताचेर विश्वास दवरिनासतना, पातयेणी दवरिनासतना आमी पातकान पडटा. पाताक म्हळ्यार तें देवातावन पयस वचचें. देवातान पयस वता आसतना आपापीच आमचो आधार चुकता, आमचो आधार चुकता. आमी पळयता वेचीक पूत कितें करता? पाताक आदारता आनी देवातावन बापातावन पयस वेता. ताचें जिवीत बरें जाता गे, संतोष मेळटा गे, ताका समाधान मेळटा गे. त्या बापातान पयस गेल्लेंस तो आनिकीक व्हडा अडचणेन पडटा, व्हडा कश्टान पडटा. पाताक म्हळ्यार सेपरेशन, विंगड जावचें, देवातान पयस वचचें. आनी केदाळ आमी देवातावन पयस वेता तोळ आनिकी कश्टांत आमी पडटा. त्या देखून कश्टां नश्टांत आसलेल्या आमी पाताक आतां देवातावन पयस सरचें न्हय. तें सोल्युशन न्हय, तें सोल्युशन न्हय. ह्या वरवीं आमचे कश्ट वाडटात, सडटात. कित्याक देवातान पयस पावलेंच आमकां आधार चुकता. सोल्युशन कितें गे म्हळ्यार कश्टां नश्टा वेळार, पिडे शिडे वेळार, समस्या वेळार देवाक लागीं सरचें. जाचे तावन आमकां आधार येता ताका आमी लागीं सरचें. ताचे उपदेश आमी पाळचे, ताचे शिकोवन आमी पाळची. ताच्या वाटांनी आमी चलोवंक प्रयत्न करचें. तें करा. तोळ पळया तुमचे जिणेंत कितें आजाप जाता गे म्हणून, कितें असर्यान जातात गे म्हणून. वय मगाळ बाबान आनी भयणींनो, जायते फावटी आमी पाताक आदारला, देवातान आमी पयस पावल्या. पाताक आदान देवाच्या मोगार
थंय आसचो आमचो विश्वास आमी सांडला, पातयेणी आमी सांडल्या, आमी देवाक दुखयलां. देव आमचो इतलो बरो, इतलो मोगाळ, इतलो दयाळ, आधार दिवंक सदांच तयार. पूण ह्या मोगाचेर दुबावून ताचे तावन आदार सुटला म्हळें चिंतून जायते पोटी ताचेर आमी गुन्यांव आदारला, ताचे विरोध आमी गुन्यांव आदारला, ताचे तावन आमी पयस पावल्या. ह्या पासत देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. आमी पवित्र पुस्तकान पळयता, पयल्यान पयलें ताणें आमकां आपोवणें दिलां जिनी परिवर्तनांक. रिपेंटन्स. रिपेंटन्स म्हळ्यार कितें? रिपेंटन्स म्हळ्यार साद्या उतरांनी अशें म्हणयेत, जें कितें पाड, जें कितें वायट हांव करनासलो तें करिनासतना रावचें, तितलेंच. जें कितें वायट हांव करनासलो, करन आसा तें करिनासतना रावचें. जिणी बदलाप म्हळ्यार हें आमकां जिणी बदलापाक आपोवणें दिलां. जिणी बदलाप म्हळ्यार जें कितें देव म्हाका करूंक फरमायता, ज्या वाटेर हांवें समकोवंक तो म्हाका आपयता, जी शिकोवन हांवें पाळूंक तो म्हाका दिता, ती शिकोवन हांवें पाळची, ते वाटेन हांवें चलचें. जिणी बदलाप म्हळ्यार तें. आनी केदाळा तूं मोकळ भवनांनी बिनिनो तुजें पाताक सोडून देवाचेर विश्वास दवरून देवान दाखयलेल्या मार्गार चलून तूं देवाक लागीं येताय गे, तोवळ तूं बळवंत जाताय. तोवळ देवाचीं जायतीं बेसांवां तुका मेळटात, तुजें जिवीत बरें जाता. एक घडी भर मोकळ भवनांनी बिनिनो आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या पातकास आमी उगडास काडया. देवाचेर दुबावलेल्या खातीर, ताच्या अस्तित्वाचेर दुबावलेल्या खातीर, कश्ट नासता वेळार ताचे तावन आधार मेळटा म्हळ्यार स्वताचेर विश्वास दवरिनासलेल्या खातीर, म्हज्याच मार्गार हांवें चलचे प्रयत्न केल्ल्या खातीर, जेजून त्या जणवायची शिकवण आमकां दिल्या, बोगसूंक सुस्निकाय घेवंक हें बोगसाण दिनासलेल्या खातीर, ही सुस्निकाय दाखयनासलेल्या खातीर, रागार जाल्ल्या खातीर, वायट केल्ल्या खातीर, वायट आशिल्ल्या खातीर, वांगट्या वाटांनी वचून फायदो आपणायलेल्या खातीर, स्वार्थी जाल्ल्या खातीर, म्हजेंच बरेंपण लेखलेल्या खातीर, हेरांच्या बरेपणा विशांत कितेंच हांवें गुमान दिनासलेल्या खातीर, मोग करिनासलेल्या खातीर. मोग म्हळ्यार हांवें हेरांक दिवचें, त्या विशयान चिंतचें, आनी एकल्याचें बरेंपण हांवें चिंतचें, तें बरेंपण करूंक म्हजें प्रयत्न हांवें करचें. थंयसून देवान दाखयलेली वाट, मोगाची वाट समकोच्या बदलाक स्वार्थी जाल्लेल्या खातीर, हेरांक पातकाक ओडलेल्या खातीर, म्हज्या जिणेंत जावन हेरांक स्कांदलाची जिणी जियोंक हांवें प्रेरण दिल्ल्या खातीर, स्कांदल दिल्ल्या खातीर, ह्या हर एका खातीर देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया, ताची कृपा आमी मागया, ताची काकुळट आमी मागया. सोम्या लागीं सांगया, ये सोम्या आमची पातकां बोगस, ये सोम्या आमचेर काकुळट दाखय,
आमचे अपराध तूं विसार. जो आधार आमकां आमी बरीं आसतना मेळो नासलो तो आधार आमचे तावन कान बरी नाका आमच्या अपराधांक लागून. बदलाक आमकां बुकसून परत तुजो आधार आमकां तूं दी. पवित्र आत्म्याची मजत आमकां तूं फावो कर. हे देवा आमकां राखून सांबाळून व्हर. आनी केदाळा आमकां साध्य जाता बेगीनच आमचें पाताक वळखून तें कुमसारान सांगून तुज्या लागचें बोगसाणें आपणाक तूं आमकां फावो कर. आनी तें पाताक केदेंच करिनासतना रावोंक व्हड एक निर्धार काण घेवंक तूं आमकां आधार दी. आनी ह्या निर्धारा प्रकार चलोवन तुज्या गोपांत उरोवन सदांच तुजो जावन जियोंक आनी तुवें दिवची मजत घेवन म्हज्या जिवितांत हांवें फुडें वचोंक म्हजें कस सोंक म्हजो कुरीस घेवन हांवें तुजो पाटलाव करूंक आनी एक दीस तुजो पाटलाव केल्ल्याचो फळ जावन त्या सर्गींच्या राजान हांवें तुज्या सांगाता ते महिमेंत निरंतर जियोंचें तें भाग म्हाका फावो कर म्हणून ह्या जेजू लागीं मागया. आमच्या पातकांच्या बोगसाणें मागून आमी हें गीत गावया. पान संको 141 141 पेज नंबर 141. काकुट मुची कर देवा काकुर्ती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काटनी तळमाका कर हिमा प्रासड दवो कर काकुट मुची कर देवा काकुर्ती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काटनी तळमाका कर हिमा प्रासड दवो कर तू के स्थानिक कल जा कल सच्चा सौम्य तू तिरस्कार करीना होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकाल ते काळी दुखे स्थानिक कल त्याग सच्चा सौम्य तू तिरस्कार करीना होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकल ते काळी मोरनान तो म्हाका निवार देवा चीन तुजी न्हीद घासयतली उगड मुचे वूण परत ये सर्वेस पोरा निरंतर ते स्तुती गावते मोरनान तो म्हाका निवार देवा चीन तुजी न्हीद घासयतली उगड मुचे वूण परत ये सर्वेस पोरा निरंतर ते स्तुती गावते
एक निर्मळ काळीज रुसंदी नवो आत्मो मुझे भीतर घाल उल्हासा सोनात म्हाका परत आयकूंक दी सळवणे सो संतोष ते सांबाळ एक निर्मळ काळीज रुसंदी नवो आत्मो मुझे भीतर घाल सळवणे सोनात म्हाका परत आयकूंक दी सळवणे सो संतोष ते सांबाळ काकूत मोची कर देवा काकुळती सोतो सागो अपराध मुझे दूर काढणी तर म्हाका कर हिमा प्रासड हिमा प्रासड आमी उबी रावया देवाचें उतर आमी आयकुया हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप तर आमच्या विशांत कितें म्हणचें एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयलें पातकाचें वजन आमी काण उडया आमकां रेवट घाल्ल्या पातका तावन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट तिरासाणेन धावया आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कोंसुया तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला कोट्या मनशान तावन कितें सक्कड ताका सोंसोंक पडलें हे विशांत तुमीच चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचें रगत वाळटा पर्यंत झुजोवंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना देवाचें उतर हें आमी बसया आयकल्ल्या वाचपाचेर थोडो नियाळ आमी करया हें वाचप आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार भावार्थाच्या साक्षांनी आमकां वेडो घाला हे भावार्थाचे साक्षी कोण जर हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलो 11वो अवस्वर तुमी काडलो जाल्यार तातूंत पोरण्या सोल्ल्यांत आसलेल्या जायत्या फामाद मनशांची नांवां आमकां वाचूंक मेळटात आनी ह्या सक्कड मनशांनी भावार्थाच्या साक्षांनी आमकां वेडो घाला म्हळें सत पवित्र पुस्तक आमचे समोर दवरता साक्षी म्हळ्यार कितें हो शब्द मार्टर म्हणल्या शब्दांतल्यान आयिल्लो आसा मार्तीरपण आनी साक्षी ह्या दोनी शब्दांचो अर्थ एकच पूण आमी सडावत जावन मार्तीर म्हणटा आसतना कितें समजता जेजू खातीर रगत वारयलेले मनीस सांत तांकां मार्तीर म्हणटा पूण हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अवस्वरांत
असलेल्या कोणेय जेजू खातीर रगत वारयल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू उपरांत आयिल्लो, तो नव्या सोल्ल्यांत आसलोलो. आनी हांगासर 11व्या अवस्वरांत पोरण्या सोल्ल्यांत असलेल्या मनशांची नांवां आसात. ह्या पोरण्या सोल्ल्यांत असलेल्या ह्या मनशांनी जावं पुरो अब्राहम, जावं पुरो सारा, जावं पुरो दावीद, जावं पुरो प्रवादी, खंयच्या रितीन तांणी साक्षी दिली. हे एक सवाल विचारल्यार आमी कितें म्हणयत की म्हळ्यार तांणी देवातय तांकां आसलेल्या भावार्थाक आनी देवान केल्ल्या बासावण्यांक तांणी साक्षी दिली. तांणी दिल्ली साक्ष ही म्हणून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत तो बरयणार सांगता. आतां ह्या सकट मनशा विशांत आसची एक विशेशता कितें म्हळ्यार हेब्रेवांक पत्र बरयता आसतना ते सकट मनीस जिवे आसले गे, जिवे आसले गे ना, ते सकट मेल्ले मनीस मेल्यात, ते मरोन गेल्यात. तरी आमी जाणाव ह्या संवसाराक ते मरोन गेल्यात तरी देवातय ते जिवे आसात. देवातय ते जिवे आसात मात्र न्हय मोगाळ भावान आनी भयणींनो, ते आमकां वेडो घालन आसात. इगर्ज मातेच्या सांद्यांक वेडो घालन आसात म्हणून हांगासर ह्या पत्रांत बरयणार आमकां सांगता. आमी जेजूच्या रुपांतराक गेल्या जाल्यार थंयसर आमी कितें पळयता, एका कुपांत पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक वेडो घाल्लो न्ही गे. आनी त्याच प्रमाणे सांत ह्या हे मार्तीर भावार्थांच्यो साक्षी आमकां वेडो घालन आसात. आनी त्या जेजूच्या रुपांतरा वेळार आमी पळयता जेजू लागीं दोग मनीस उलयतात, संवाद करतात. ते कोण कोण ते? मोइशे आनी एलिया. जेजूचें रुपांतर नव्या सोल्ल्यांत आसचें घडीत न्ही गे, वय की न्हय? आतां एलिया आनी मोइशे ते पोरण्या सोल्ल्यांतले मनीस न्ही गे, ते त्या वेळार मेल्यात न्ही गे. जेजूच्या काळार मोइशे आनी एलिया आसले गे ना. तरी आमी पळयता रुपांतरा वेळार कितें मोइशे आनी एलिया जेजू लागीं उलोवन आसात. पळया मुखार भावान आनी भयणींनो, ते मेल्यात तरी ते जिवंत आसात म्हळ्यार सत ह्या मुखांतर आमकां जेजूचें रुपांतर उगडापें करता. आनी तेंच सत हांगासर हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमकां विवरून सांगलेलें आसा. ते साक्षी, जेजूक साक्षी दिल्ले मनीस, देवाक साक्षी दिल्ले मनीस ते मेल्यात तरी जिवंत आसात. जिवंत आसात मात्र न्हय, ते आमकां वेडो घालन आसात, वेडो घालन आसात. आतां हें चिंताप मुखार भावान आनी भयणींनो, खंयचें चिंताप? ते देवाचे साक्षी मेल्यात तरी ते जिवंत आसात. जिवंत आसात मात्र न्हय, ते आमकां वेडो घालन आसात म्हणलें चिंताप ह्या पत्राच्या बरयणाराक खंयतावन आयिल्लें, खंयतावन आयिल्लें. ते ताजेंच चिंताप गे, ताणेंच चिंतून सांगचें गे. तें चिंताप
पवित्र पुस्तकांतूनच ताका मेळिल्लें. आमी पळयता मक्काबेवांचें पुस्तक काडलें जाल्यार दुसरें पुस्तक 15व्या अवस्वरांत 12व्या वळींतावन आमकां हें सत थंयसर आसलेलें वाचूंक मेळटा. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतल्या बरयणाराक चिंता थंयतावन आयिल्लें म्हणून आमकां कळटा. थंयसर कितें बरयलां पळया. जुदास मक्काबेवाक एक दर्शन जाता. ताचें नांव जुदास. ताका एक दर्शन जाता. ताणें स्वप्नांत देखिल्लें दृश्य हे परी आसलें. पळया कितें हें दृश्य की म्हणून तें. आदलो प्रधान याजक ओनियास बरो आनी नित्यवंत मनीस, कलतो आनी बळो, वाजमी आनी भुरगेपणांत हांव सर सुगूण आनी वागयलोलो. तो आपले हात विस्तारून सगळ्या जुदेव समुदाया पासत मागतालो. उपरांत तेसपरी आनी एक मनीस प्रत्यक्ष जालो. पिक्या केसांचो मानेस्त मनीस तो, आनी विचित्र महिमा आनी पदवी ताचे थंय दिसताली. ओनियासान ताका म्हणलें, ओ देवाचो प्रवादी जेरेमिया, तो आपल्या भावांचो मोग करता आनी आपल्या लोकां पासत आनी तांच्या पवित्र शहरा पासत कतकते उर्बेन प्रार्थिता. हें वाक्य थंयसर आसा. हांगासर आमी पळयता मगाळ भावान बेनिनो, जुदासाक जाल्ल्या दर्शनांत दोग व्यक्ती दिसतात. एकल्याचें नांव कितें आसा? याजक ओनियास. आनी हें पुस्तक बरयलेल्या संदर्भार याजक ओनियास मेला. तो जिवंत ना. तरी ताच्या दर्शनांत ताका कोण दिसता? ओनियास दिसता. आनी तो कितें करता? ओनियास त्या दर्शनांत कितें करचें पळयता. ओनियास कितें करता, कितें करनासा पळया. तो आपले हात विस्तारून सगळ्या जुदेव समुदाया पासत मागतलो. तो मेला, पूण हाच्या दर्शनांत तो ताका दिसता. कितें करनासलेलो दिसता? मागोन आसलेलो दिसता. तो मात्र न्ही, आनी एक त्याच दर्शनांत ताका आनी एक मनीस प्रत्यक्ष जाता. पिक्या केसांचो मानेस्त मनीस तो. आनी ओनियासस त्या व्यक्ती विशयान तशें म्हणटा, वो देवाचो प्रवादी जेरेमिया. आनी वो जेरेमियाय कितें करनासा तें आमकां हांगासर पवित्र पुस्तकान सांगलां. तो आपल्या भावांचो मोग करता आनी आपल्या लोकां पासत आनी तांच्या पवित्र शहरा पासत कतकते उर्बेन प्रार्थिता. पळय मगाळ भावान बेनिनो, ओनियास आनी सांगता तो प्रवादी, जे त्या काळार येदोळूच मरण पावल्यात, पूण दर्शनांत तांकां कितें दिसता की म्हळ्यार ते मागोन आसचें तांकां दिसता. आनी ह्या पुस्तकांतावन हें पुस्तक बरयलें चड करून दुसऱ्या टेंपलाच्या वेळार. तुमकां कळीत आसा, पयलें टेंपल कोणें बांदलें? सोलोमन रायन तें बांदलें. तें नास केल्लें न्ही, बबिलोनच्या बंदडे वेळार तें नास जाल्लें. ताचे उपरांत सेकंड टेंपल, सेकंड मंदीर बांदलें. तें मंदीर सोडून जेजूच्या काळार तावन आसलें. मागीर रोमांच्यांनी तें देसवाट केल्लें. आनी ह्या वेळार जुदेवांक आसलेली पातयणी कितें गे म्हणून ह्या मक्काबेवाच्या पुस्तकांतावन आमकां कळोवन येता. तेंची ताप कितें गे म्हळ्यार ती पातयणी कितें गे म्हळ्यार त्या ओनियासाक आनी त्या प्रवाद्याक जेरेमियाक
ह्या जुदेव लोकांचे कश्ट कळीत आसात आनी ते कश्ट कळीत आसात मात्र न्ही मोगळ बाबांनो आनी भयणींनो ते त्या दर्शनांत त्या मकाबेवाच्या प्रतिनिधी जावन आसलेल्या जुदासा लागीं उलोवन आसात उलोवन आसात मात्र न्ही ते कितें करतात त्या जुदेवांच्या त्या मकाबेवांच्या कश्टां वेळार ते देवा लागीं मागतात मग बाबान आनी भयणीनो हातूंत कितें विशेशता आसा हातूंत कितें आमी समजता आमी कितें समजता म्हळ्यार आमच्या पातयेणेक बुन्याद हांगासर आसा कितें आमची पातयेणी सांत भक्त आमचे पासत मागतात सांत भक्त आतां नांत आसात की मेल्यात न्ही गे कुडीन ते नांत पूण ते देवासोवें आसात देवासोवें ते जिवंत आसात देवासोवें मात्र जिवंत आसात गे तितलेंच गे तितलें मात्र न्ही आमकां हांगासर आसलेल्या मनशांक कितें संकट जाता आमकां हांगासर आसलेल्या मनशांक कितें सगळे कश्ट आसात आमकां हांगासर आसलेल्या मनशांक कितें सगळे समस्या आसात त्या विशयांत तांकां कळीत आसा खबर आसा खबर आयकून ओगेत रावतात गे ते सांत भक्त आमी थोडे फावटी कितें वॉट्सॅपार खबर येता आमकां कांय फरक नासतना आमी ती फॉवर्ड करून सोडटा या नेग्लेक्ट करता सांत भक्त तशें करतात गे ना बदलाक सांत भक्त कितें करतात गे म्हळ्यार आमचे पासत कश्टांत आसलेल्या ह्या पवित्र सभे पासत पवित्र सभेच्या सांज्यां पासत ते निरंतरी मागतात आनी ह्या जाग्यार प्रत्येक जावन लॉरेस आसा तो आमकां पळयता हांगासर ताच्या पुंतळाक आयिल्ल्या ताका आमचे कश्ट कळीत आसात खंयच्या समस्यांत आमी आसा म्हळें कळीत आसा कसलो आधार आमी मागोवन हांगासर ह्या पुणशताक आयिल्ल्या म्हळें ताका समजणी आसा समजणी मात्र न्ही मकाळ बाबान आनी भयणीनो तो आमचे पासत प्रत्येक जावन त्या देवा लागीं मागता देवा लागीं मागून आमकां कितें आदार गरज आसा पळया कितें मजत आमकां गरज आसा पळया तो खंडीत जावन तो आमकां मागोवन धाडटा आतां इतलें सगळें सांत भक्त करतात कित्याक आमकां काली इल्लोसो उपकार दिवचे खातीर गे कठीण पाठदूख ती पाठबूक बरी जाता ह्या भुरग्याचें देणें आमकां जाय जें भुरग्याचें देणें मेळटा खंडीत जावन मेळटा तातूंत कांय दुबाव ना हांव केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशतांत आसा कालच्या दिसाच म्हाका एकल्यान कोडयाळ तावन फोन केल्लो म्हाका वळख ना तिची म्हज्या लागीं आतां ती मॅसेज आसा ती पयल्यान पयलें म्हणूंक लागली सॉरी फादर म्हणूंक लागली कित्याक गे म्हळें ना म्हाका एक उपकार मेळ्ळो मस्त वर्सां पयलें पूण हांवें त्या विशयान कोणायक सांगूंक ना आनी तुमकां सांगूंक ना त्या देखून पयलें सॉरी कितें जालें सांग म्हळें हांवें ती म्हणूंक लागली स्त्री डॉक्टरान सांगलें खंय तिका तुज्या युटेरसांत समस्या आसात आनी त्या देखून तुका भुरगीं जावची साध्यताच ना त्या देखून तुमी होप दवरून रावनाका सून सोडा जायना ती केरेकट्टे आयिल्ली खंय आनी
सांत आंतोन लेगीत ताणें मागलें खंय आनी सांत आंतोन लेगीत तिणें सांगलें खंय म्हाका येवच्या वर्सा जुनाच्या 13 तारखे भितर भुरग्याचें देणें जायचें आनी म्हज्या लॅपर भुरग्यान आसा जें म्हळें तितल्या पातयेन तिणें मागलें ती म्हणटा फादर सरप्रायज हांव प्रेग्नंट जाली आनी म्हाका दिल्ली डेट खंयची गे म्हळ्यार जुलय एंड जुलय 15 उपरांत कोण ना जुलय 15 उपरांत पूण म्हाका एका म्हयन्या पयल्यानच डिलिव्हरी जाली जून 12 डिलिव्हरी जाली आनी भुरगें तेज्या हुस्क्यार आसा ताणें कितें सांगलें सांत आंतोनी लागीं जून 13 तारीख सांत आंतोनीचें फेस्त तुमकां कळीत आसा न्ही गे तिणें कितें म्हणलें सांत आंतोनी लागीं जून 13 तारखेच्या पयलें म्हाका भुरगें जायचें म्हणून जून 12 तारखेर भुरगें तिका फावो जालें तिणें कालच म्हाका मॅसेज केल्ली पळया हांवें म्हणचें सांतांचें इंटरसेशन सांत खंयच्या रितीन आमकां आदार दितात गे म्हणून तें ड्यू डेट पळया केदाळे जुलयांत डॉक्टरान सांगलें जुलय एंडाक जायचें आसलें तें आपापीस जुलय 12 जून 12 ती भुरग्याक तिणें जल्म दिला हें सगळें कित्याक सांत भक्त करतात काल एक भुरग्याचें देणें दिवन तिका सॅटिस्फाय करचें तितलें मात्र घे ह्या भलायकेचें एक देणें दिवचें तितलें मात्र घे कित्याक करतात ताचो विवरी आमकां हांगासर दिल्लो आसा थंयसर आमकां सांगलेलें आसा त्या देखून आमचें वयलें पातकाचें वजन आमी काण उडया आमकां रेवड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवोंक धरलेली वाट तिरासाणेन आमी धांवया तिरासाणेन आमी धांवया ते देखून म्हाका कळपावान आनी बेनीन आमचें रेस्पॉन्स कितें गे म्हळ्यार हो सगळो आदार घेवन ही सगळी मजत घेवन आमच्या पातकांचें वजें बगलेक दवरून आमी धांवोंक आसलेली वाट आमी तिरासाणेन धांवोंक आसा तिरासाणेन आमी धांवोंक आसा आतां हांगासर एब्रेमांक बरयलेलो पत्र वो बरयणार कित्याक सरी करता गे पळय आमचें जिवीत पयल्याच्या काळार आमी पळयता रातां म्हणून गोतो आसता न्ही तुमकां चारियट्स तसो रेस चलतलो रेस आनी हो रेस चलता आसतना कितें जाता गे म्हळ्यार स्पर्धी आसात रेसार भाग घेवचे ताचे उपरांत भोंवतणी कोण आसात तांचे अभिमानी आसात तांकां प्रोत्साहन दिवचे मनीस आसात ते कितें करतात ताळयो पेटतात बोबो घालतात एनकरेज करतात कित्याक एनकरेज करतात तांणी रेस धांवोंक आनी हांगासर वो बरयणार कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमी जावन आसां ह्या संवसारांतले मनीस जावन आसां एका रितीन रेसांत भाग घेवचे रेसांत भाग घेता आमी हो रेस म्हळ्यार कितें क्रिस्ताचो पाटलाव करचो ह्या रेसांत आमी आसां देवाचो मोग करचो ह्या रेसांत आमी आसां त्या देखून ह्या रेसांत कितें जाता गे म्हळ्यार आमकां पुरासाण जाता चलवतां हे कोणाक जाय एक कस कोणाक जाय सोन सोडया म्हण जाता तुमी पळयलां न्ही गे रेस धांवचें 100 मीटर 200 मीटर रेस आसता न्ही गे तो वेळ तुमकां
तुमी धांवता आसतना पुरो आसतना जाल्ल्या वेळार पयली ताळणी कितें येवची तुमकां थंयच रावून अर्द्यार हे आनी म्हाका जायना सायबा धांवोंक इतलें कोणें धांवचें गे म्हणून अर्द्यार सोडून फाटी वेची ताळणी आमकां येता कश्ट आयलेल्या वेळार पुरो आसतना जाल्ल्या वेळार पयलें करचें आमी तें नाका सोडया सोन सोडया म्हणून हे बारीक कश्ट आसा शिकपान जाल्यार आपल्या भुरग्यांनी शिकपा बारीक आसा हें म्हाका नाका हें बगलें दवरचें सोन सोडची एक ताळणी येता पूण लोक थंयसर धांव रे सोड नाका धांव तुका जाता म्हणून एनकरेज केल्यार कितें जाता ताका इल्लेशें उर्बा येता इल्लीशी उर्बा येता आनी तो धांवोंक सुरू करचे चान्सीस आसात न्ही गे तशेंच मुखार भावान आनी भयणीनो सोम्यांचो पाटलाव करचो रेस आमी धांवता आसतना हे सांत भक्त कितें करतात आमकां आमचे पासून मागोवन आमकां आधार दिवन ते आमकां एका रितीन एनकरेज करतात हो रेस आमी अर्द्यार सोडिना जावंक त्या देखून आमी कितें करूंक आसा हें तांचें एनकरेजमेंट काण घेवन आमकां कितेंय ताणें उपकार केले जाल्यार तें एक एनकरेजमेंट आमचो भावार्थ धीर सांबाळन धांवोंक अर्द्यार सोडूंक न्हय तें एनकरेजमेंट आमी काण घेवन आमी धांवोंक आसा वय मुखार भावांनो आनी भयणीनो आमकां देख पयलो खेळकाडी कोण ह्या रेसांत पयलो स्पर्धीक कोण जेजूस त्या देखून हांगासर आमकां बरेनार म्हणटा आमचे दोळे ताचेर कंसया लज म्हणून लेखीन आसतना कुर्साची लज म्हणून लेखीन आसतना तो कितें धांवलो ताजो शेवट ताणें पावयलो आनी ताका कितें मेळ्ळें तें सर्गींचें राज मेळ्ळें तो बापाच्या तो पुनर्जिवंत जालो मात्र न्हय तो सर्गार सोडलो मात्र न्हय बापाच्या त्या उजव्याक तो बसून आसा म्हणून हांगासर बरेनार म्हणटा त्या देखून मुखार भावान आनी भयणीनो आमचे दोळे ताचेर कसोन तो कशें देवान ताका दिल्लो रेस तो धांवलो गे शेवट पर्यंत धांवलो गे तशेंच आमी ताचेर दोळे दवरून आमी हो रेस धांवोंक आसा आमचे फुडें आसलेल्या त्या सांतांनी त्या मार्तिरांनी हो रेस कंप्लीट केला आनी ते सर्गार आसात त्या देखून आमी हो रेस अर्द्यार सोडिनासतना आमी धांवोन तांचे बरी हो रेस कंप्लीट कर आमी त्या महिमेंत आसोंक जाय म्हणून सांत भक्त आशेतात आनी ह्या खातीर ते आमकां आदार दिवनूच आसात एक कडी बर मुखार भावान आनी भयणीनो आमी पळोवया हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11व्या आवास्वरांत थंयसर कोण सकट आसात गे तांची देख आमी घेवया पयल्यान पयलें उल्लेख करचे पोरण्या सोल्ल्यांतले सांत म्हणयात आमी तांकां पोरण्या सोल्ल्यांतले सांत ते कोण गे म्हळ्यार पयलें अब्राहम आनी सारा तांणी कितें केलें पळया देवाचेर तीं पातयेतात भुरग्याचे देणें आनी बसयलेलो गांव तांकां मेळटा भुरगीं जावची प्राय तांची गेल्ली न्हय गे बसयलेलो गांव खंयचो म्हणून तांकां कळीत नासलें पूण ती कितें करतात पातयेंनी केदींकच ते सोडिनात पातयेंनी केदींकच ते उणें करिनात त्या देखून पातयेतात पातयेव्या पातयेंनी उणें जावंक सोडिनाकात भवर्त थीर सांबाळा आनी सगळें समज जाता सगळें बरें जाता आनी तुमचो रेस धांवोंक आनी अखेरीक ती महिमा आपणावंक तुमी शकतात दुसरो दावीद तिसरो नांव उल्लेख करचें थंयसर आसा दानियल प्रवादी जेरेमिया आनी एलिया आनी इजाया
ह्या मनशा पैकी थोड्यांच्या जिणेन कितें जालें तें आमी पळोवया. पळया, इजाया प्रवाद्याक कितें केलें, जुदेव संप्रदाया प्रमाणे जेरेमिया प्रवाद्याक कितें केलें म्हळ्यार फातरावन ताका जिवेशी मारलो. कोणें? ताच्याच लोकांनी. तरी ह्या कश्टा वेळार ताणें धैर्य सांडलें ना. इजाया प्रवाद्याक कितें केलें? इजाया प्रवाद्याक अर्दो चिरुल्लो, 2 कट्ट केल्लें, ताका 2 बेसां केल्लें ताची कूड. पळया, मेके बाबांची आवय आमी पळयता, ती आपल्या पुतांक मोरोंक एनकरेज करता, देवाक विरोध वचोंक न्हय. आनी ती कितें म्हणटा? तुमकां तांणी तुमचे कुडीचे तुमची कूड तांणी नाश केल्यार पुनर्जिवनपणाच्या वेळार तुमकां ती कूड परत मेळटली म्हणटा. पळय, तो भावार्थ. तांच्या कश्टा वेळार, तांच्या नश्टा वेळार तांकां असले कश्ट दग्ध मेळटा आसतना तांणी भावार्थ सांडूंक ना. मोगाळ भावान आनी भयणींनो, फातेणी तांची उणी जावंक ना. देवाचेर आसलेलो भरवोसो तांचो देंवोवंक ना. बदलाक तांणी तांचो रेस कंप्लीट केलो. आनी त्या देखून आमी तांचे परी आमचो रेस कंप्लीट करचे खातीर ते सांत भक्त आमचे पासत मागोन आसात, आमचे पासत विनवणी करन आसात. ह्या पत्राचो बरेनार म्हणटा, आमकां रगत वारोवंक येदोळ वारेक मेळोवंक ना. संदर्भ मेळ्ळा गे आमकां, रगत वारोवचो संदर्भ मेळ्ळा गे आमकां ना, न्ही गे. थोडे पडे आमकां इल्ले कश्ट येता आसतनाच आमी रेस आद्यार सोडटा. रगत वारोवंक मेळ्ळ्यार कालें करता आमी कळना आमी, न्ही गे. दगदवणी उठल्यार आमी कितें करता कळना, म्हाका गुर्तू ना. आनी कांय विशेश कठीण कश्ट आयल्यार रेस आद्यार सोडता गे, पातयेनी होगडायता गे. देवाच्या मोगाचेर आसलेलो भावार्थ उणो जायत गे, आमकां कळीत ना, आमकां गुर्तू ना. पूण आमचे जिणेंत एक निर्धार तो घट्ट दृढ जावन आसूंक जाय. तें कितें गे म्हळ्यार, हांव देवाचो मोग करतां, देवाचो पाटलाव करतां. म्हजें रगत वारोवंक मेळ्ळ्यार म्हजो रेस हांव धांवतां. कित्याक म्हळ्यार ह्या म्हज्या रेसांत हांव एकलो मात्र न्हय. बदलाक ते सांत भक्त जाणी येदोळूच तो रेस विन जाल्यात, तांणी ती ट्रॉफी आपणायल्या, ते म्हाका एनकरेज करतात मात्र न्हय, ते म्हजे पासत दीस आनी रात देवा लागीं मागतात. देवा लागीं मागून म्हाका म्हजें जिवीत, भावार्थी जिवीत जियोंक कितें आदार गरज आसा तो सगळो आदार ते म्हाका जोन दितात. त्या देखून इतलें पुरो आसता आसतना हांवें धैर्य सुकचें न्हय, हांवें भियोवचें न्हय. बदलाक म्हजो रेस हांवें धांवचो. थोडे फावटी दुसऱ्या पंगडाची पुरो आसा पळया, दुसऱ्या पंगडाची. कित्याक सांता भक्ता लागीं मातशें कित्याक तुमी आत्तर वेतात, तांकां एक विचित्र दिसता जावं पुरो, न्ही गे. संता भक्तान ती पत येतात गे, न्यू लायफाची आनी मागीर खंयच्या म्हाका मस्त पंगड आसात, पेंटाकोस्ट, मागीर न्यू एडवेंट आनी कितें पुरो पंगड आसात, बायबलाचे म्हणटा आमी. पत येतात गे संता भक्तांक. तांकां दाखया हें वर्स आसा पळय पवित्र पुस्तकांतलें, ही वाक्यां आमकां कितें सांगता पळया पवित्र पुस्तक. हे संता भक्तांचे मजत आमकां आसा. त्या देखून आमच्या फातयेक बुन्याद मोगाळ भावान आनी भयणींनो पवित्र पुस्तकांत आसा. संता भक्तांची विनवणी मागची, संता भक्तांचो आदार आमकां मेळटा. संता भक्तां लागीं आमी गेल्यार ते आमच्या पासत मागतात म्हणल्यार बुन्याद पवित्र पुस्तकांतच आसा. आनी अखेर करच्या फुडें आमी पळयता
जावं पुरो CCC हो बूक तुमकां कळीत आसा जावं पुरो कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणटात पवित्र सभेचे दुतोर म्हणलो एक बूक आसा तातूंत आमच्या पवित्र सभेचे शिकोवन आमचे बिलिफ्स कितें आमचे पातयणी कितें म्हणलें तातूंत आसा तातूंत आमकां 2683 ನಂಬ್ರಾಂತ अंक्यांत कितें सांगलां गे म्हळ्यार सांतांचे मागणे देवाच्या योजनांत एक वर्ती सेवा देवाच्या सगळ्या योजनांत सांता भक्तांक एक काम दिलां एक सेवेचें काम खंयच्या रितीन ते सेवा करन आसात आमचे पासत मागोन they serve God by interceding for us. ताचे उपरांत कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च ह्या पवित्र सभेची दुतोन आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार आमी तांची मजत विसारूंकूच जाय मागोवंक जाय आनी विसारूंकूच जाय आनी तांचे मजत आमकां दुबाव विणें फावो जाता आनी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक तें बावर्ती जिवीत जियोंक आमकां साध्य जाता आनी बावर्ती जिवीत जियेल्याचो फळ जावन ते सर्गींचे राज ती महिमा घेवचें तें आमकां भाग आमचें जाता तर मोगळ बाबांनो आनी भयणींनो संत भक्तान आमकां व्हरतो आदार दिला आमच्या गरजांत तो पावला आमची मागणी तांणी आयकल्यांत त्या देखून उपकार जावन इल्लेशें दान दिवचें तें करा देर इज नो प्रॉब्लेम न्ही गे आमी म्हणटा तो आंगोवन घालतात न्ही गे आमी वाते पेटयता म्हणून आंगोवन घालतात आनी वाते पेटोवन वेतात हे आमचे कॅरेकट्टे जाल्यार थोडी हांव जेवणाक स्पॉन्सर दिता म्हणून स्पॉन्सर दितात तें सगळें करतात तितलेंच गे तितल्या खातीरच गे वाते तूं वाती दिताय म्हणून सांतान तुका तो उपकार केल्लो गे तूं इगर्जेक इल्लेशें दान दिताय म्हणून तुजें इल्लें दान मेळटा न्ही गे त्या देखून म्हाका एक उपकार करया म्हणून उपकार दिल्लो गे कितें म्हणटात तें करा इट इज नॉट रॉंग तितलें मात न्ही तितलें रावय नाकात वाती पेटोवन मागीर घरा वचून तुमच्यान जिवीत जिये नाकात मेन उद्देश कितें आज हांवें तुमकां सांगलेलो तुमचो रेस धांवोंक तिरासणेन धांवोंक पुरासान लेखी नासतना धांवोंक कश्ट नासता वेळार निराश जायनासतना धांवोंक जेजू कसो रेस धांवलो हे पोरण्या सगळ्यांतले सांत हांवें थोड्यांचे उल्लेख केलो इजाया जावं पुरो जेरेमिया जावं पुरो तांणी ते कशे धांवले आनी आमचो मार्तीर ह्या 500 सांत लॉरेन्स कसो रेस धांवलो तशें हांवें आनी तुमी धांवोन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका सुमेज जेजू होगलाप तुका सुमेज जेजू स्तुती तुका सुमेज जेजू जय जय तुका सुमेज जेजू हर्षितां तुका सुमेज जेजू वंदितां तुका सुमेज जेजू महिमा तुका सुमेज जेजू आराधना तुका सुमेज जेजू हालेलुया 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 मोगळ पवन आनी भयणींनो आमी उबी रावया ह्या सुम्या समोर आमी आसा ह्या आराधना वेळार आमी केल्लो नियाळ आमकां सुम्यांचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिता ह्या संत भक्तांची देख घेवन तांच्या मागण्यांचो आधार घेवन तांणी दिवचें एनकरेजमेंट तांणी दिवचो प्रोत्साहन निरंतरी घेवन हांवें म्हजो रेस धांवतलो जेजूचो पाटलाव हांव करतलो आनी त्या सर्गेच्या राजाक हांव पावतलो म्हज्या जिणेंत कश्ट येता आसतना
हांव कंगल जावं सोना म्हज्या जिणेंत अनवरां येता आसतना हांव निराशे जावं सोना पुरा सणेन हांव रावूं सोना बदलाक शेवट पर्यंत हांव धांवतलों जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांव आज निर्धार करतां वय संवसाराक फाटल्यान घालतां जेजूक मुखार घालतां सांत आंतोनीचे सांत लॉरन्साच्या आनी हर एका सांताचे सांतांच्या मागणाचो आधार हांव घेतां आनी म्हजो रेस म्हजी धांव हांव धांवतां म्हजें झूज बऱ्यान हांव झुजतां म्हणून आमचो निर्धार ह्या सोम्या समोर ह्या देवा समोर आमी ह्या गिता मुखांतर दवरया पांचको साडे सणी सो सुम्याची स्तुती बघू पेज नंबर 46 जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला पाड करचो ना जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला पाड करचो ना संवसार फाटल्यान म्हज्या कुरीस मुकल्यान म्हज्या संवसार फाटल्यान म्हज्या कुरीस मुकल्यान म्हज्या संवसार फाटल्यान म्हज्या कुरीस मुकल्यान म्हज्या पाड करचो ना एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो पाड करचो ना सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया पाटलाव करता सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान पाटलाव करता फायद्या खातीर नाही मोगा खातीर वय फायद्या खातीर नाही मोगा खातीर वय फायद्या खातीर नाही मोगा खातीर वय पाटलाव करता जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूं
हांवें निर्धार केला पाडकोर सोना पाडकोर सोना पाडकोर सोना पाडकोर सोना वैमुखाळ भावांनो आनी भयणींनो जेजूचो लागशिल्ल्यान आमी फाटलाव करूंक जाय आनी जेजू सोबें आनी तांचे सोबें आमी जियोंक जाय म्हळ्यार इराद्यान सांत भक्त कुपान वेडो घाल्ल्या बरी आमकां वेडो घालना आसात आनी आमचे पासून निरंतरी त्या देवा लागीं मागतात आनी आमकां आमच्या गरजांक पावून आमकां ते उत्तेजन दिवनूच आसात त्या पासून हो आमचो निर्धार ह्या संत भक्तांचो आदार घेवन आमी सोम्याचो पाटलाव करतल्या म्हणलो तो निरंतरी आमी जियोंक हो जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिव म्हणून आमी मागया ताच्या सांगाता आमी जाणाव संत भक्तांक येदोळूच हांवें सांगलें ते मेल्यात तरी ते देवा सोबें आसात देवा सोबें आसात मात्र न्हय आमच्या जिवितांत कितें सगळें जावन आसा तें तांकां कळीत आसा आमच्या जिवितांतले कश्ट आमच्या जिवितांतल्यो अडचण्यो आमच्या जिवितांतले समस्ये ते सगळे तांकां कळीत आसात जर आमी देवाचो पाटलाव करूंक देवाचो मोग करूंक सोम्याचो पाटलाव करूंक उर्बेत आसतना आमच्या गरजां पावून ते आमकां आनीकय चड प्रोत्साव खंड जावन दितात आमी सोम्याचो पाटलाव करतल्याव ताचे शिस्त जावन आमी जियेतल्याव म्हळ्यार आमचो निर्धार म्हळ्यार आमची आशा ह्या संत भक्ता समोर दवरून आतां तांची मजत आमी मागया सा लॉरेन्साची मजत प्रत्येक जावन ह्या पोन तळातावन आमी विचारया हांगासर जायतीं तेसामांक घेवन जायते इरादे घेवन आमी आसाव भलायकी आमकां गरज आसा भलायकेचे समस्ये आमकां तोसतात दीस वेता वेता पिडा चड जाता थोड्या फावटी कितें पिडा ती सोदून काडूंकूच डाक्टर सलवातात डाक्टर चडशे गेल्ल्या वेळार डाक्टर म्हणटा तुका कसलीच पिडा ना तर आमकां भोगता ना हांव सारको ना कितें तरी म्हाका पिडा आसा कितें तरी चडून म्हजे कुडींत जाता म्हणून म्हाका कळीत आसा असल्या पिडेतावन आमकां सुटका गरज आसा आमकां भलायकी गरज आसा जायत्या जाणांक जायती व्हड व्हड पिडा आसा कॅन्सर किडनी तसली ह्या इतर व्हड व्हड पिडा येवचे आयिल्ले व्यक्ती आसा आस्पत्रेन चिकित्सा जायतीं जाणां घेवन आसा ते आमच्या कुटुंबांतले जावं पुरो आमच्या सजाना आसचे जावं पुरो आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदले जावं पुरो आमच्या वाड्यांतले जावं पुरो आमच्या फिरगजींतले जावं पुरो ह्या पिडेतावन तांकां सुटका गरज आसा इतर जायत्यो गरजो आमच्यो आसात त्यो गरजोय त्या सोम्या समोर आमी दवरया ह्या वखदां सांत भक्ती आमच्या पासून विनंती करतात सा लॉरेन्से आमच्या पासून विनंती करता जे कितें समस्या आसात ते बाबार्थान सोम्या समोर दवरात जेजू समोर दवरात आर्थीक अडचणी जावं पुरो कुटुंबांतल्या सान्यांक भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बरें काम मेळोवंक जावं पुरो बऱ्या फुडाराक तांणी वचोंक जावं पुरो
बरेचशे गुणांनी तांणी वाडोवंक तांच्या थंय असलेले वायट ताणें पयस करूंक तांचे थंय असलेल्यो वायट सवयो ताणें सोडूंक ह्या पासत आमी मागया जावं पुरो विविध योजना आमी हातीन धरल्या आसा जावं पुरो गरबांचें येवजन अर्द्या रावलां जावं पुरो जागो काडून घेवंक चिंतला जावं पुरो जागो विकूंक चिंताप आसा जावं पुरो ह्या जाग्याचे समस्ये कोर्टांत आसात जावं पुरो असले समस्ये आमकां आसात जाल्यार जे कितें समस्या आसात ते बाबर्तान सोम्या समोर आमी दवरया जायतीं जाणां भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतात काजा जावन जायतीं वर्सां जाल्यान जाल्यार हे बरेक भुरग्याचे देणे आपणाक लाभोंक ना म्हळी खंत तांच्या मनांत आसा ते बुणेपण तांकां दसून आसा त्या बुणेपणा वरवीं जायतीं दुखां तांच्या दोळ्यांत तावन गळतात देंवतात सांता भक्तांच्या सांत लॉरेन्साच्या मजतीन आमचो सुमे जेजू क्रिस्त आमच्याय मागण्यांचो फळ जावन आमचो सुमे जेजू क्रिस्त ह्या सकट भाव भयणींक विविध ल्हान व्हड गरजांत असलेल्या भाव भयणींक तांणी विसारचो आदार तो फावो करून दी तांकां गरजेची कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया प्रत्येक जावन आमी मागया जर कसली पातकी संवय आमकां आसा जाल्यार कसल्या पातकाक अडचून आमी रावल्या जाल्यार आमच्या मासा रक्ताच्या वटणेंक आमी सुलभेन पडतां जाल्यार आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागया ह्या वरवीं आमी पाता करिनासतना बरें जिवीत जिवन पवित्र जिवीत जियोवन संता भक्तां बरी आमच्या सोम्याचो पाटलाव करूंक देवान आशिल्लें पवित्र भगवंत जिणे आमी जियोंक गरजेचो आदार आमी विसारया आमची सगळी मागणी आमचे सगळे इरादे आमच्या सगळ्यो आशा त्यो सगळ्यो सांता भक्तांची मजत मानकान घेवन आनी प्रमुख जावन ह्या पोणशताच्या सांताची सा लॉरेन्साची मजत काण घेवन सोम्याच्या पांयां तळे आमी दवरया आमचे हात आमी वयर करया आनी हे मागणे आमी करया अर्गां तुका सोम्या जेजू हबलां तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू हबलां तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तू जावन आसा आमचो देव तू जावन आसा आमचो सोमी तुज्या तावन आमच्या कष्टांक आधार मेळटा तुझे तावन आमचे समस्ये पयस वेतात तुझे तावन तू आमचो हात धरन खंयच्याय अंधकारांत आमी आसो खंयच्याय गुणायेंत आमी आसो तू आमकां वयर काडटा म्हळ्यार विश्वासान आनी प्रत्येक जावन हांगासर ह्या पोण शेतांत विनवणी करचो आमचो सांत सान लॉरेन्स हाची विनवणी तू मानून घेवन तू आमकां गरजा पावताय आमकां आदार दिताय म्हळ्यार विश्वासान आज आमी हांगासर आसलेल्या हर एकल्या पासत मागता हर एकल्याच्यो गरजो तुज्या पांयां तळे आमी दवरता आमच्या कुटुंबदारांच्यो जी कोण कश्टांत आसात जी कोण अडचणींत आसात तांच्यो हर एकल्याच्यो गरजो तुजे समोर दवर तांच्या पासत आमी मागता आसतना तुजो कृपेचो आदार आमकां सगळ्यांक फावो जावं दी कशें 2000 वर्सां आदीं तूं ह्या संवसारांत मनशां रुपी आसलेल्या वेळार तुजे तावन ती गुण करची सकत तुजे तावन मनशांक गरजेचो तो आदार फावो जालो की तेच प्रमाणे उड्या रुपार हांगासर आमच्या मध्ये आमचो देव जावन खरेपणी हजारांच्या तुजे तावन ती सकत आमकां गुण करची सकत आमच्या पिढे तावन आमकां मुक्त करची सकत आमच्या समस्या तावन आमकां भायर काडची सकत आमच्या हर एका समस्या तावन आमकां भायर येवची सकत तुजे तावन आमकां वाडोवन येवची तुजे तावन आमकां मेळोवन दी आनी ह्या वरवीं आमकां बरेंपण लाभोवन दी ह्या वरवीं तुजो मोग आमकां अणभव जावं दी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत तुजी ससाय आमकां फावो जावं दी आनी ह्या परी तुजो चड आनी चड मोग करूंक तुजो पाटलाव करूंक आनी तूं कैसर आसा ज्या सर्गीच्या राजांत आमी जियोंक तूं आमकां सोमेस्तांक ह्या वरवीं
ते साध्य कर म्हणून तुझे ससाय आणि तुझा आधार मी मागता हूँ येजस हर गान तुका समय देसो हगलाप तुका समय देसो सुधी तुका समय देसो आराधन तुका समय देसो वंदिता तुका समय देसो हालेलुया 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 आम्ही सोमेस्ता थिबेर पुडिया आनी सोम्यांचो आशीर्वाद आमचेर जण एकल्याचेर आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता ताचेर आमी मागून घेवया येच्या सत्वा प्रार्थुया मोगळा जेसू या पवित्र मुंड्यान तूं खरेपणी हजार आसाय म्हण बाबार्थान आमी वळखून घेता आनी तुका बाबार्थान लागीं सरून आमच्या गरजा आकांतांनी कश्टां नश्टांनी तुजो आधार मागता तुजो आधार घेवन कश्ट परिहार जाल्लो कुडीक भलायकी लाभल्लो आनी आमच्या गरजा आकांतांत तावन सुटका जोडलो व्हरतो अनुभव आमकां जावं आनी तुजो हो मोग आमी अनुभव करन तुजो फाटलाव करूंक शेवट पर्यंत तिरासाणेन तुका आमचो देव म्हणून वळखून घेवंक आनी हे संवसारी जिवीत संपल्या उपरांत तुजे सगळें ते महिमेंत निरंतरी आमी जियोंक तूं आमकां फावो कर हे मागणां आमी करता तुज्या पवित्र नांवान आमेन. सर्वेस पुरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा स्तता सांगतां दिवसा आमच्या सर्वेस पुरा तुका मी
वंदिता महिमा तुझी सदा सदा Santa Teresa Mucha Spirita Samya Amka पोटायला देवी तुझ्या बळा सोन्याची भी तुला बोलता दरबारांच्या सर्वेच पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काय सांगा देवाचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगळ भावान आणि भयणीनो भगवंत लॉरेसाची विनवणी घेवंक मागोवंक ह्या पोनशेतांत आमी हजर आसा भगवंत लॉरेस जेजूचो पाटलाव केल्लो एक वर्तो सांत आपणाचें रगत वारोवंक मेळ्ळ्यार जेजूचो पाटलाव करचो निर्धार ताणें फाटीं काणगे नासतना ताजो जीव दिवन ताचें रगत वारोवन तो जेजू खातीर मारतीर मेलो ह्या संताचें जिवीत आमकां एक आदर्श आमी त्याच प्रमाणे जेजूचो पाटलाव करूंक आनी जेजूचे शिकवणेक सरी जावन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक हो सांत आंतोन हो सांत लॉरेन्स आमकां आमच्या विविध गरजांनी आमकां आदार दिता आसतना आमचे पासत मागता आसतना सोम्याचो पाटलाव करूंक की ताणें केल्ल्या बरी तो पाटलाव करूंक आमकां गरजाचो व्हरतो आदारी तो मागोवन दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंतान संकपार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakulk Krista kakulk Somia kakulk Somia kakulk Mahima Deva सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया
सर्पोद्वेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तोर परिभागापासून आम्ही तुका वंदना सुमिया येशू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकटाच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची वाहतूक कर. तो बापाच्या उज्ज्वल पोस्ता आमचे मागणे मानून घे गीता पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्त एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचोय मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. सा पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो ह्या पासत हांव बापा उजेर सरपडून मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे भरीत संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करो. अशे बावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करो. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय खेदी वर्ती म्हणनो आटापंची सकत सर्व देवाच्या लोकांक सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणेची पाळां रोंबो. मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडोवन घट हासो. समजणे वर्तो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतेल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं संततेच्या संतते पर्यान सस्ताच्या ससनाक आमेन. देवाचे उतार हे देवाचे ओडकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी
सर्वेस्पराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या नीतिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गीतां गाया विदे काळजाच्या असली स्तुती सोपता विणे वाजून सर्वेस्पराक वाकणा दासऱ्यांचे किन्नरेन ताका संगीतां करा पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या सर्वेस्पराचे उद्धार करेस करे सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची न्यायनीतीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुकोळाच्या काळात तांचो जीव वाटयता पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या उभी राहूया Alleluia, 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 Alleluia. जेजू क्रिस्ताक वळखूंच्या आनी ताचे तेरांच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्या सकडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूंचो नश्ट येकोय Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तो व्हड जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयत एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना संवसारार समाधान हाडूंक आयलां म्हूण तुमी चिंता तुवें समाधान न्हय हांव तुमकां सांगतां तुमचे मदें
वेगळाचार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटें जातलें. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सुनू मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजूच्यो जायत्यो शिकवण्यो समजोवंक कश्ट आसच्यो तसल्यो आसात. त्यो सुलाभेन आमकां समजोवंक जायना. तसल्या शिकवण्यां पैकी आयची शिकवण किल्ली कश्टांची. हांगासर जेजू कितें सांगता, कितें उलयता तें सुलाभेन आमकां समजोवंक जायना. आत्तां आयकल्ले सुवार्थेंत असल्यो जायत्यो संगती आसात, पूण त्यो सकट संगत्यो सांगूंक जाय तितलो वेळी आमच्या लागीं ना. एक संगत समजोवंक कश्ट आसची, आयच्या सुवार्थेंत आसची, ती आमी काडली जाल्यार ती संगत ही. जेजू हांगासर म्हणटा, संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळाचार घालूंक हांव आयलां. आमी जेजू विशांत चिंता आसतना, जेजू विशांत उलयता आसतना, जेजू विशांत जावं पुरो कंतारां कंपोज करता आसतना आमी सडाव जावन कसलें चिंताप आटयता या दिता. जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. आमी गायन सयत करता, मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा म्हणटा. आनी जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. ह्या संवसाराक शांती हाडून आयिल्लो म्हळें सत स्विकार करून तुमकां कांय तरी कश्ट मारतात गे, मारतात गे. सुलाभेन आमी तें सत घेवयेत. तातूंत कांय आमकां प्रॉब्लेम ना. पूण प्रॉब्लेम आयच्या सुवार्थेंत आसा. कितें म्हळ्यार जेजू म्हणटा, हांव समाधान हाडूंक येवंक ना. हे देवा, शांतीचो कुंवर तो, शांती हाडूंक आयिल्लो तो आयच्या सुवार्थेंत म्हणटा, हांव शांती हाडूंक येवंक ना म्हणून. कशें समजोवचें? आमी जेजूचे शिकवणेक फाटीं गेल्या जाल्यार जेजूच्यो जायत्यो शिकवण्यो मेजॉरिटी आमी काण गेल्यार थंयसर जेजू आमकां शांती विशांतच सडाव जावन सांगता. जावं पुरो ताणें म्हणलें एकामेकाचो मोग करा, न्हय गे. शांती उपजोवची शिकोवन ती. दुस्मानाचो सयत मोग करा. दुस्माना लागीं शांती उपजोवची संगत ती शिकोवन ती. तुज्या उजव्या पोल्याक मारल्यार कितें कर? दावो पोलो दाखय. ताच्या लागीं झगडोंक वचनाका, समाधान पाड करूंक वचनाका. आनी एकल्याचेर
झडती करूंक तूं वचनाका. ह्या सकट शिकोवणेंत आमकां मेळचो सार कितें? जेजू आमी एकामेकाक मोगान समाधानान शांतेन आसूंक जाय म्हणून आशेता. पूण हांगासर कितें म्हणटा जेजू? हांगासर ताच्या येदोळच्या शिकोवणेंक विरोधाभास आसल्या बरी हांगासर तो उलयता. हांव समाधान हाडून आयला म्हणून तुमी चिंतिनाकांत. कितें मतलब? कशें समजोवचें? एक संदर्भ ह्या वक्ता आमच्या मतीक आमी हाडया. हो संदर्भ खंयसरी उपजोवंक पुरो. आमच्या घरांत तो उपजोवंक पुरो, आमच्या शेत समारांत तो उपजोवंक पुरो, आमच्या फिरगजेंत उपजोवंक पुरो, वाड्यांत उपजोवंक पुरो, गवळीक मंडळाच्या मिटिंगांत उपजोवंक पुरो, खंयसरी उपजोवंक पुरो. हो संदर्भ असो. चिंत्या तुमच्या गुमानाक येता आमच्या घरांत या आमच्या शेजारा या हांव खंयसर आसा थंयसर सगळें सारकें ना. सगळें सारकें ना. कितें तरी तें तर सोडुणें आसा, अनित घडोवन आसा, नाका जाल्लें कालंगी जाता, वायट कितेंगी जावन आसा. आतां तूं कितें करता गे म्हळ्यार तें वायट दाखोवंक वेताय आनी तें वायट दाखोवंक येता आसतना एका रितीची घुसपड तुका येता. ती घुसपड कितें म्हळ्यार हें वायट हांव दाखयल्यार म्हज्या घरचें, म्हज्या शेत समाजाचें, ह्या पंगडाचें शांत समाधान सगळें पाड जाता. सगळें शांत समाधान पाड जाता. घुसपड येता, गोंदळ येता, झगडें मारामारी जावचें चान्सस आसात. पूण सांगनासतना रावल्यार, ती चूक दाखयनासतना रावल्यार तुज्या अंतस्करणांत तुका भोगता हांव कितें गे सूख करनासा, हांव नितीचें करना, हांव अनित करनासा. आतां तुमी असले एका संदर्भार आसात गे हेणे शांती विंचची गे, समाधानान आसूं दी, कशेंय वचूं दी. तसलें एक समाधान विंचचें गे या नीत विंचची. कितें करतात तुमी? सांगूंक गेल्यार घुसपड, सांगूंक गेल्यार समाधान सगळें पाड जाता. सांगनासतना रावल्यार तुवें अनित केल्ल्या बरें जाता, तुवें नितीचें करिनासलेल्या बरें जाता. आतां खंयचें विंचतात तुमी? खंयचें विंचतात? खंयचें विंचचें? मुघल भवन आनी भयणीनो, निजायकी कसली विंचून करची म्हळ्यार आमकां कळना, समजना. आमकां कस जातात, घुसपड जाता. आज जेजू आयचे सुवार्तेंत कितें आमी विंचूंक जाय म्हळ्यार आमकां स्पश्ट करता. तो म्हणटा हांव ह्या संवसाराक समाधान हाडून आयला म्हणून तुमी चिंती नाकांत. जेजू ह्या संवसाराचें असलें समाधान
कॉम्प्रमायज करून वॅल्यूज कॉम्प्रमायज करून हाडचें तसलें समाधान तें हांव येवंक ना म्हणून स्पश्ट करता. आमचे थंय जायते फावटी आमी असलें संवसारांतलें समाधान आसचें प्रयत्न करता आनी ह्या खातीर आमी कितें करता जायते फावटी आमच्या दोळ्या मुखार अन्याय जाल्या रे, आमच्या दोळ्या मुखार अनीत चलता जाल्या रे, आमच्या दोळ्या मुखार वायट जावचें आमी धर धर म्हणून पळयता जाल्यार रे जायते फावटी आमी ओगेत रावता. घुस्पड हाडचें नाका, शांती आसूं दी, समाधान आसूं दी म्हणल्यार इराद्यान जेजू आमकां सांगता हांव तसलें समाधान तसली शांती हांव हाडून येवंक ना. हांव आयलां संवसाराचें शांत समाधान हाड. जर तुमी जेजूचो पाटलाव करतात जाल्यार असली घुस्पड असलो वेगळाचार तुमी फूड करूंक तयार आसा जय. तवळ मात्र तुमी जेजूचे खरे पाटलावदार जातात, नाही जाल्यार जायना. आमी पळोवया जेजू त्या एका तरणाट्याक म्हणटा जर तूं म्हजो पाटलाव करताय म्हज्या पाटल्यान ये. तो म्हणटा म्हज्या बापायक मातयेक पावता वरेग म्हाका अवकाश दी. जेजू कितें म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दीत. जर आमी जुदेव काळाक फाटीं गेल्या जाल्यार मगळ बाबान आनी भयणींनो, जर एकलो पूत आपल्या बापायचें मरण करिना जाल्यार मातयेक पुरिना जाल्यार तुमी चिंतेत त्या कुटुंबांत कसलो वेगळाचार येत गी म्हणून. त्या पुताक ताची आवय केर करीत गी, घरा घेत गी, ताची भाव आनी भयणी ताका तो आमचो भाव म्हणून स्विकार करीत गे. हो पूत बापायच्या मोरणाक केन्नातलो त्या नाझारेताच्या जेजू पाटल्यान गेला. तशें म्हणून ताका पयस करचें नात गे, खंड जावन करतेत. खंड जावन थंयसली शिकोवन पाळटा आसतना ताच्या कुटुंबांत दुबाव नासतना वेगळाचार येतच. मुखार बाबान आनी भयणींनो, तसलो वेगळाचार तसली घुस्पड आमी फूड करूंक तयार आसूंक जायस म्हणून जेजू आमकां सांगता. तवळ मात्र हांव निजायकी जेजूचो पाटलावदार जाता. निजायकी सोम्यांची शिकोवण हांवें पाळिल्ल्या बरी जाता. आमी पळयता मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजूची ही उतरां जेजू पवित्र पुस्तकांतल्या अनेका पुस्तकांत उल्लेख करता. असलींच उतरां पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटात. मिका प्रवाद्याचो पुस्तक तुमी काडलो जाल्यार तातूंत 7वो आवस्थवर 6वी आनी 7वी वळ हे परी आमकां सांगता. थंयसर अशें बरयलां, कित्याक पूत बापायची निंदा करता, धूव आवयचेर आनी सून सासू मांयचेर उपराडटा, एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मानां जातेली. अळे जें कितें जेजून सांगलां तें मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. चड न्हय तेंच चिंता. ताच्या उपरांत थंयसर आसलेलें वाक्य आमकां अदीक गरजेचें. तें कितें म्हळ्यार मिका प्रवादे म्हणटा, पूण हांव सर्वेस्पराची वाट
पळेवन रावतलो म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर मात्र हांव भरवोसो दवरतलो म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो घुसपण आयल्या रे थंड उब जाल्या रे एकामेका थंय दुस्मानकाय आयल्या रे हांव देवा सोवे रावतलो देवाचे शिकोवणे सोवे रावतलो देवाचे शिकोवणे थंय हांव कॉम्प्रमायज करचो ना बदलाक त्या देवाच्या शिकोवणे खातीर जेजूचे शिकोवणे खातीर हें सगळें हांव फुड करतलो वैमगळ भावांनो आनी भयणींनो असलें चिंताप दवरून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपोवणें हांगासर मेळिल्लें आसा वय आमकां जेजू ह्या सुवार्थेंत कितें करूंक आपयता गे म्हळ्यार पयलें स्थान जेजूक दिवंक देवाक दिवंक जेजूचे शिकोवणे मुखार जेजू मुखार आमी एर कितेंय घालचें न्हय बदलाक जेजूक आमी पयलो स्थान दिवचें जेजूक आनी ताच्या शिकोवणेक पयलो स्थान दिता आसतना वेगळाचार सुखानान कश्ट सुखानान घुसपड सुखाना ती येतेलीच ती मेळटलीच पूण घुसपडेक भियोन वेगळाचार जाता म्हूण भियोन हांव संवसारांतलें शांत समाधान हांगासर उपजायता जाल्यार तो निर्धार करता जाल्यार हांव म्हजें तोंड दांपोवंक ओगेच रावंक निर्धार करता जाल्यार हांवें कोणाक पयलें गेल्ल्या बरें जालें मनशांक पयलें गेल्ल्या बरें जालें देवाक फाटल्यान दवरलेलें बरें जालें म्हजें चिंताप मुखार दवरलेलें बरें जालें देवाचें चिंताप जेजूची शिकोवन हांवें फाटीं दवरलेलें बरें जालें तसलें समाधान जेजू हांणी येवंक ना बदलाक संवसार दिवंक शकनातलें शांत समाधान जें सर्गीच्या राजांत मात्र मेळटा तें दिवंक देव आयिल्लो आनी हें दिजें जाल्यार हें शांत समाधान आमकां मेळाचें जाल्यार आमी जेजूक पयलें घाली जायस जेजूचें शिकोवन पयलें घाली जायस आनी आमी पाटलाव करून वचूंक जाय सगळे कस सगळे दगदवण्यो आनी सगळे वेगळाचार फूड करूंक सांत लॉरेन्स ह्या पुणशाचो पात्रोन ताणें जेजूक पयलें घालो जेजूची शिकोवन पयलें घाली आनी ह्या खातीर जायते दुस्मानकाय ताणें फूड करी जाय पडली जायतें मिसअंडरस्टँडींग ताणें फूड करी जाय पडलें जायत्यांचे विरोध ताणें रावो जाय पडलें पूण तो भियेलो ना हें सगळें फुडकन जेजूक पयलें घालून जेजूचें शिकोवणें पयलें घालून तो फुडें गेलो आनी संवसारान मेळनातलें तें शांत समाधान तो आतां सर्गीच्या राजांत अनुभव करना आसा असल्या शांत समाधानाक आमी पावयसे म्हणून आज जेजू आमकां आपयता आनी सांत लॉरेन्स ह्या पुणशाचो पात्रोन आमकां देख दिता ताची देख घेवन ताची मजत घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी फुडें सरया आनी जेजूक ताचे शिकोवणेक पयलें घालून त्या सर्गीच्या राजान तें समाधान आमचें करून आमी घेवया ह्या पासत देव तसो व्हरतो आधार निरंतरी आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापा तूं स्वीकार कर वासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर मोरये पोरी जीवन आमचें तुका भेटयता जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता उडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर वासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये पोरी क्रिस्ता कशी करता सर्गीचे राजपादू आमी वावरता
स्वीकार कर मासारतान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हण आम्ही परता म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नित्या पवित्र विचारवा सर्वस्फूर्त मानून घे. बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनेत ओंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रगसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचें सोडवणें पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. लॉरेस तुज्या रगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 povid दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता जय 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 ओन सर्गी तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक त्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप, जलाल डायझक आमचो गवळी बाप, सगळे याजकी वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराच्या ज्ञामनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशीन सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची बदकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कितर सुरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमची सस एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकुळट कर, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये
संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिनी जावन सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Jésus, tu es mon कळसम प्रकाश जीवितांत वाळोक निवरा दैवी सत्तेन वाग जेसू तो ए मजत कळसम प्रकाश जीवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग सर्गीचे आत्मे गटाय दिवचे परते बाचे काळजान तुका सेवचे जेवण ते सर्गीचे गटाय दिवचे परते बाचे काळजान तुका सेवचे तर ये जेसू दुलो जेसू उण्यार पर काळजात राव जेसू मोचेत काळसा प्रकाश जीवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग तुका जेसू मोच्या मोगाळ सोडबोंदरा काळीज मोचे मोगाळ तुझ्या परमोगा साकोरा तुका जेसू मोच्या मोगाळ सोडबोंदरा काळीज मोचे मोगाळ तुझ्या परमोगा
देवपण दिवचे रिपोर्ट आबल बाळो साळो तुझाचे मोर सुसू 지수 모자 모걸 쏠고 나라 Paris moci Moga tuja bermoga sakura परतुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रिते मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुरसुडीत कर गरिबांचे आनी अनेक भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन अच्छा भावांनो आनी भयणीनो आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या भोवमानादीक बाप सुनील वेगस डिरेक्टर सांत आंतोनीचे पुनशेत केरेकट्टे हांगासर रेक्टर जावन आसा हांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेवन तांकां देव बरें करूं म्हणटा ताच्या वर्त्या मिसामान तांकां बरें मागता आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं सर्गींच्या सर पदवेधरा बापा ह्या वाचींचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या पवित्र तळार प्रधान जावन मान वंतिके दिवच्या आनी तशेंच जेवणाच्या कर्साक विविध रुपेन कुमो करच्या आनी एका कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबाचो इरादो दवरन तांच्या वैयक्तीक जिविताचो इरादो दवरन सांत लोरसाच्या मानाक तांणी दिवचें ही काणीक तुका भेटयतना तांचे सर्व आत्मीक गरजे कुडीची भलायकी मतीचें समाधान कुटुंबान बरेंपण लाभो दी आनी गरज उपकार ह्या नोवेनाच्या ह्या मुर्दोमाच्या ह्या वंतिकेच्या इराद्या मारिफात तांचे फळदायक जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आतां नांवां पयलीं मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वती स्विकार करच्यो मुर्दोमो शायनी लोरा मतायस कार्कल टावन शायनी लोरा मतायस कार्कल टावन जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक कार्मिन कार्डोजा कार्कळ कार्मिन कार्डोजा कार्कळ जेवणाच्या प्रायोजक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां प्रिन्सन लॉय पिंटो बेलमंड प्रिन्सन लॉय पिंटो बेलमंड इयॉन डी अल्मेडा उद्यावर इयॉन डी अल्मेडा उद्यावर रेजिना रोजी बर्बोजा शिरवा रेजिना रोजी बर्बोजा शिरवा फ्रांसिस मतायस शिरवा फ्रांसिस मतायस शिरवा रियॉन प्रिन्स कोरेया मूडबिद्री रियॉन प्रिन्स कोरेया मूडबिद्री मार्कुस सल्डाना अँड फॅमिली मुंबई मार्कुस सल्डाना अँड फॅमिली मुंबई जॉन किशोर डिसोजा अँड फॅमिली मँगलोर जॉन किशोर डिसोजा अँड फॅमिली मँगलोर सोफिया डिसोजा मुंबई सोफिया डिसोजा मुंबई सोम्याची स्तुती करया मुखाचेनो आज आमच्या मदें हांगासर हजर आसात मानादीक बाप अश्विन रेबेल्लो हांगासर दियाकोन जावन आसलो पर ऑक्टोबराच्या 8 तारीखेर फातिमा रेतेरी मंदिरांत ताची दिक्षा जाली
आनी 11 तारीखेर ताणें आपले पयले मीस दिनवासनाचें बलिदान गांगोळी फिरगजेन आपल्या माय फिरगजेन केलें आनी हांगासर आमच्या मदें तूं आसा हांगासर सहाय्यक याजक जावन आपली सेवा भेटयतलो तुमचे समेस्तांच्या नांवी हांव ताका बरें मागतां आनी तशेंच ह्या पुंतळार सहाय्यक याजक जावन आयिल्ल्या ह्या संदर्भार ताका स्वागत करता तुमच्या समेस्तांच्या नांवी ताका उल्हास दिता फादर अश्विन रेबेल्लो जेजवीत सभेचो नोवेनाचें गीत आतां आमी गावया सोम्याची स्तुती करया बुकान पेज नंबर 153 153 Salores tu amso patron mogaso Mostak सर्वांसो सांताच्या पासो काळजा आमची नेटय देमोगान पेटय पातका सांकळी तुटय सरखी वाटाकय क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय देव मोगी मागय की कोण बाबो San Lorenzo novenaचे मागणे ये जैते बंद मार्तिरा San Lorenzo तरण्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयकमचे कालते मागणे वर्त्या पत्यान आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बावर थीर बरोसो देवा सोने आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्ल्यान आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पाव शंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात बरें काम मेळिल्ल्या पासून डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून USA वचूंक पावुल्ल्या खातीर अर्गां दितात भुरग्यांक चलोवंक जाल्ल्या खातीर बरी सैरीक लाभिल्ल्या खातीर कॅनडा वचूंक विजा आयिल्ल्या खातीर जाग्याक बरें ग्राहक आयिल्ल्या खातीर नव्या बांदपाचें काम संपूर्ण जाल्ल्या खातीर मेळिल्ल्या जायत्या उपकारां खातीर सबार जाण अर्गां दितात रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर ब्रेन ट्युमराचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर फिरगत दिसाचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर सांत लोरेन्सा मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात हांव वर्गां दिता जेसू हांव वर्गां दिता जेसू हांव वर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजां सांत लोरेन्साच्या मजतीन जगाचे समस्ये समा जावचे खातीर हातीन घेतिल्लें काम पोंता पावोवंक परीक्षा बरयतना शिकिल्लें उडासाक येवंक अमल पिवणें साणूंक बरी सैरी मेळच्या पासून एज्युकेशन लोन मेळोवंक काम नासतना कश्टून आसलें बरें काम मेळोवंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक वाट्याचे समस्ये परिहार जावचे खातीर खाजरी जिवितांत आसचे समस्ये समजावंक स्पॉन्डिलायटीस गोमटेची दूख गूण जावचे खातीर रीण फारीक जावचे खातीर तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तो सारेच्या मजतीन दया दाखय तो
सान लोरेसाच्या मजतीन गॅस्ट्रिक पिडा गुण जावचे पक्कती भुरग्यांचे देणे लाभून 20 वर्सांतान पायाक जाल्ल्या गाया वरवीं कश्टोन आसो तो गाय गुण जावचे खातीर काजर बऱ्या तरान जावं BP कोलेस्ट्रॉल शुगर गुण जावं भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवं वायल्टी एग्जामान पास जावचे खातीर दोळ्यांची देशपाटी मेळोवंक नवें कारबंद मेळोवंक बिझनेस बरें जावं शिकपा तें चड कामान देवचे खातीर सर वायट सवय सानून पाडदो गुण जावंक परगांवांक बसोवंक विजा येवंक भुरग्यांचे उसमोडीचे गुण जावंक शिराचे समस्ये परिहार जावचे खातीर तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सौम्या दया दाखय तो सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तो एकल्याचे मन परिवर्तन जावं वायट सवयेतावन सुटका लाभोवं मोतींक समाधान मेळचे पासून परगांवान ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जावं हार्टाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं पांयांत आसचे किडे गुण जावं इंटरव्यून पास जावचे पासून जाग्याची केस बेगीन सित्यार्थ जावं एलर्जी गुण जावं ब्रेन ट्युमर गुण जावं गरजो गोविकोन वेचे पासून फ्लॅट नावर जावं पेन्शनाचे पयशे पार्टी मेळो जानवराची बरी भलायकी मेळोवंक दांदू गुण जावं थायरॉयडाची पिडा गुण जावचे पासून नेगेटिव्ह चिन्हां पयसावन फुलांचे कृशी बरी जावचे पासून भुरग्यांनी एग्जामान पास जावं बोरवेल काडूंक उदकाचे बरो पॉयंट मेळोवंक पयशांची आडकळ पयस जावचे पासून किडनीचे प्रॉब्लेम समज जावं ब्लॅक मॅजीक ब्लॅक मेरितावन निवारण जावं विशेष पायांची दुगुण जावं एका दादल्याची पायांची हातांची बळपाटी येवच्या पासून ह्या जाग्यार येवच्या सांत लोरेसाच्या भक्ती काम पासून ह्या पवित्र तळाराचे समस्यो निवारण जावं परिहार मेळो तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सौम्या दया दाखय तो सालोरेसाच्या मजतीन ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೃಪಾ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव बागी मरण सरकार तुझे संगता ससनाक देवाक होगडसूचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका
पूण वायटांतले आमकां मगलो उपकार मेळचे पसत नमान मरी कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीत जेजू नमान मरी कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीत जेजू नमान मरी कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीत जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगवान लोरीस मारती रामा पसत विनाती कर प्रार्थुया ये सर पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळींच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हण लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पिडेस्तां पसत आतां आमी मागया सोम्यांचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आनी म्हजी बोव तुजे सशी पावो सोमी तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससाण देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखे प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा स्वामी दहिसुव अग्निये हब्बिसु ज्वालयनो पावनात्मरे इळिदु बा स्वामी दहिसुव अग्निये सुच्वारेनु पावनने परमात्मने पावनांगोळी सिम्मा पावनने परमात्मने पावनांगोळी सिम्मा उमळेयागी कृपेಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು
ಪಂಚಶತಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಧರಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹತೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಖಿಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಅತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾರ್ಗರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿಯ
ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. Mogal putra sove angwar mori ashirwadi vanga jisu japo vikarsa burya tucha तुझे Bhagavan Loresa, Ama Baso Vinatika, Bhagavan Kursache, Kurve, Nivaram Kam Chadava, Amcha Dusmananle, Bapache Putachani Pavitratmya Chanavi. Amen.